नमस्कार. पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आतां पळोवया आयच्यो खबरो. आयज सावन देशभरात हर घर तिरंगा अभियान सुरू जालां. हें अभियान 17 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. संस्कृती मंत्रालयान दरेका भारतीयाक आपल्या घरार तिरंगो लावचो अशें मागलां. ही एक खासा मोहीम आसा आनी हाचे खातीर दरेकान ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावन आपल्या घराचेर तिरंगो हुबोवपाक जाय. ह्या वर्सा ही मोहीम वंदे मातरम ह्या गिताक पुराय जाल्ल्या 150 वर्सां कडेन जोडिल्ली आसा. वेगवेगळ्यो कार्यावळी ह्या निमतान देश विदेशांत जातल्यो. मजगती उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्यार श्री विजयपुरम हांगसर हर घर तिरंगा आनी वंदे मातरम हांकां ओंपिल्ल्या एका राज्य पावण्यावयल्या कार्यावळींत वांटो घेतलो. हर घर तिरंगा ही मोहीम आतां जन आंदोलन जालां अशें ह्या वेळार उलयतना उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सांगलें. This remarkable achievement demonstrates our collective commitment to ensuring that every part of our nation remains deeply connected with the ideals and the aspirations symbolized by the Tiranga. I am delighted to note that this Har Ghar Tiranga campaign initiated by our Honorable Prime Minister Shriman Narendra Modi ji has evolved into a nationwide people's movement. Every household that proudly displays the national flag sends a powerful message of patriotism, unity, and our collective responsibility. The campaign has strengthened the emotional bonds within ourselves and the national flag, particularly among our youth, encouraging every citizen to become an active participant in nation building. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी पुदुचेरीत पुलिसेक प्रेसिडेंट क्लर्क्स भेटयले. गोरी मेदुस्थित पुदुचेरी शस्त्र पुलीस मैदानार आयोजित अधिकृत सुवाळ्यात केंद्रशासित प्रदेशाच्या पुलीस दलाच्या एनसायन अधिकाऱ्यांकडेन हो सन्मान भेटयलो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालक शालिनी सिंग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह हांच्या वांगडा हाजीर आशिल्ल्यो. पुदुचेरीचे नायब राज्यपाल के कैलाशनाथन आनी मुखेलमंत्री एन रंगासामी सयत हेर मानेस्त ह्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. पुलीस दळाचो हो सर्वोच्च सन्मान आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 8 मेक पुदुचेरी पुलिसेक हो सन्मान दिवपाची घोषणा केल्ली. भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है. ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है. मंत्री जी का हमेशा से विगत 12 साल से ये विजन रहा है कि यूनियन टेरिटरी को मजबूत किया जाए. पुदुचेरी को मजबूत करने के लिए कई सारे विकास के काम केंद्र सरकार द्वारा पुदुचेरी जनता के लिए किए गए. कराईकल नगर पालिका की सड़क का चौड़ीकरण 2200 करोड़ से नेशनल हाईवे 332A का 4 लेन बनाने का काम, नए विस्तारित रनवे जो लगभग 3400 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, ऐसे नए रनवे का भी निर्माण किया गया है. वचोयात फुडल्या खबरे कडेन. डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांचे जीवन कार्य सगळ्या खातीर आदर्श आसा. फुडल्या वर्साच्या पद्मभूषण वा पद्मविभूषण पुरस्कारा खातीर गोंय सरकारा कडल्यान तांच्या नांवाची शिफारस करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. बिलवदल परिवारान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते काल उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांकां गोवा भूषण पुरस्कार भेटयलो. ह्या कार्यावळीक उद्देगपती अवधूत तिमलो, पत्रकार किरण ठाकूर तशेंच सागर जावडेकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मी खरोखरच सांगतो की डॉक्टरांचा आदर्श गोव्यातील तमाम युवकांनी घ्यावा. नक्कीच ते आपल्यासाठी मार्गदर्शक असतील, आपल्यासाठी प्रेरणादायी असतील. आजच्या या देशातल्या तरुणांनी की त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्यासारखं आहे की 50 वर्ष अगोदर म्हणजे ज्यांच्या जे तरुण त्यावेळी होते ते या देशातील लोकांसाठी लंडन, स्वीडन सोडून आपल्या देशात आले आणि 50 वर्ष देशातील लोकसेवेसाठी त्यांनी वाहून घेतली. नाही ते इतर थोडे काही युवक आहेत की
इतर देशासाठी काहीतरी करण्यासाठी या देशामध्ये येऊन म्हणजे गोंधळ घालण्याचा जो प्रयत्न करतात, मी त्यासाठी मुद्दामून सांगेन की खरोखरच म्हणजे डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी सर की आपण गोवेकर आहात, हा आम्हाला खूप खूप अभिमान आहे. आमच्यासाठी खरोखरच हा एक अभिमानाचा क्षण आहे. आपल्याला दिलेला गोवंत भूषण पुरस्कार, आपल्याला दिलेला अंतृत भूषण पुरस्कार आणि आज गोवा भूषण पुरस्कार, मी तर म्हणेन की पुढच्या वर्षी आम्ही भारत सरकारला विनंती करू की पद्मभूषण नाही तर पद्मविभूषण पुरस्कार हा आपल्याला द्यावा. यासाठी आम्ही नक्कीच गोवेकर त्यासाठी प्रयत्न करू. आम्ही नक्कीच त्यासाठीही प्रयत्न करीन. आदिवासी समाजाक राजकीय आरक्षणाची अधिसुचोवणी आयिल्ल्यान फुडलो वावर व्यवस्थित जावचो या खातीर बांदोड्या काटमगाळ दाबाळ देवळांत आदिवासी फुडाऱ्यांनी आयज सकाळी प्रार्थना केली. ह्या वेळार उटाचे अध्यक्ष आणि आदले मंत्री प्रकाश वेळीप, आमदार गोविंद गावडे, उटाचे पदाधिकारी आणि आदिवासी समाजातले हेर लोक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. ऑगस्टाक रितसर हो प्रक्रिया सुरू करपाचें आज गॅझेट नोटिफिकेशन पब्लिश जाल्लें आसा आनी म्हणूनच 2027च्या निवडणुकीक आमकां राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय ह्या खातीर आमी गेली 23 वर्सां सातत्यान आमी अट्टाहास करीत आसात. अनेक सरकार आयली, आमकां त्या सरकाराचेर उलोवपाचें ना. इतिहासान कितें जाल्लें आसा ताजेरूय आमकां चर्चा करपाची ना. पूण इतिहास दोळे मुखार आसा, तो पानाचेर आसा. आमी फक्त एक मागतात, निदान हे जे आज नोटिफिकेशन गॅझेट जे आयिल्लें आसा ती खरे मनान तनान आपूण सगळे ओपून 2027च्या निवडणुकीक आरक्षण लागू करून घेवचें. हे शिरोडा मतदारसंघ हरित करच्या खातीर दर वर्सा प्रमाण अंदूय मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी झाडांचे रोप वाटले. निरंकाल वाठारांतल्या मट्टीधाद, सातेरी मळ, शिगणेगवाळ, आरवा, कुंभारवाडा तशेंच हेर वाड्यांचेर रोपां वाटलीं. रोपां वांगडाच शेतकाम आनी बागायतीच्या कामां खातीर उपयोगाक येवपी कृशी अवजारां ह्या वेळार कृशी कुटुंबाक वाटलीं. आयज लायिल्लें एक रोप कुटुंबांतल्या फुडल्या पिळगे खातीर हरीत दायज थारूंक शकता आनी उत्पन्नाचो आदार लेगीत जावं येता अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या वेळार बी आमी ही झाडां दिवपाक सुरवात केल्ली आसा. हातूंत चड करून काजूची कलमां, कवाथे आनी आंब्याची कलमां आनी मागीर एडिशनल जे जशी मेळटात तशी म्हणजे विकती मेळटात तशी आमी लिंबाची किंवा तुमचे जायफळ ही झाडां येतात. पूण आमी जवळ जवळ 1000 जायफळाची झाडां हाडिल्लीं आसात रत्नागिरींतल्यान. आनीक काजूची आसा पळय न्ही ती म्हजी हिसपान सादारण अशें 20,000 वयर जातली. रोपे आनी कलमां, चड करून कलमां. तर हातूंतल्यान हेतू असो आसा की जागेल जमीन आसा त्या जमनीत ताजें उत्पन्न आसा पळय न्ही तें 3 वर्सांनी, 4 वर्सांनी, 5 वर्सांनी आनी वाडचें. म्हजी हिसपान म्हाका ह्या कार्यावळीक जिल्हो पंचायत सदस्य डॉक्टर गौरी शिरोडकार, बेतोडा निरंकाल पंचायतीचे सरपंच अक्षय गांवकार, पंच वांगडी तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उदका स्रोत खात्या वरवीं बांदिल्ल्या बांदाऱ्याची माहिती ह्या वेळार मंत्री शिरोडकार हांणी सगळ्यांक दिली. बालभवनान देशभक्तीपर गीत गायन सर्त आयोजीत केल्या. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या ह्या सर्तीची तालुको पावण्यावेली फेरी काल जाली. 13 ऑगस्टाक कांपाल बालभवनात राज्य पावण्यावेली निमणी फेरी जातली. परफॉर्मिंग आर्टाचे वरिष्ठ मार्गदर्शक महेश गांवस राज्य पावण्यावेले सर्तीचे मुखेल प्रभारी म्हणून नेमल्यात. तांणी ह्या सर्तीविशीं अदीक माहिती दिली. देशभक्तीपर गीत गायन स्पर्धेचा हा अतिशय स्तुत्य असा उपक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येकाच्या मनामनात देशप्रेमाची भावना वाढवण्यासाठी, देशप्रेम जागवण्यासाठी आणि ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या देशासाठी बलिदान केलेलं आहे त्या सर्व हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस अभिवादन करण्यासाठी, त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी या प्रकारचं आम्ही बालभवनतर्फे सर्व गोवाभर हा उपक्रम राबवत आहोत. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांचेर फुडल्या खबरापत्रांत. नमस्कार.